मंत्री निलेश काब्राल हांच्यांनी शुक्राराक गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दुसऱ्या वातावरण हवा गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन मोबायल वाहनाचे उक्तावण केले। सुमार 1,05 लाख रुपया ह्या वाहनाचे मोल आसा। RDX का ब्युरो रिपोर्ट। CCQMS स्टेशन जे मोबाईल स्टेशन आसा गोंयान नंबर 2 हांव लास्ट टायम एनवायरमेंट मिनिस्टर आसतना पोल्युशन सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आमी परमिशन मागून तेगडे पयशे घेवन हे सेकेंड आमी जे मॉनिटरींग खंय खंय जाग्यार व्हरून मेवता खंय प्रॉब्लम आसता ते आज इनॉग्रेशन केला। तशेंच आमी हांगा एक बायोडायजेस्टर जो कॅन्टीन हांगा चलता तेजो वेस्ट फूड वेस्ट कन्वर्ट कर गॅस वेस्ट करपाक आनी तो गॅस तो तयार जाता कॅन्टीन यूज करता हे दोनी आज इनॉग्रेशन म्हणजे हातून जाल्ले आसा। सो गोष्टी अशेंच हेच न्ही आतां आमी बारीक बारीक असले म्हणजे जे न्यू टॅक्नॉलॉजी येयल्ली आसा ते म्हाज्या मतदारसंघान हांवें एक कडेन घातला ते 4-5 कडेन आमी बारीक स्टेशनां घालता सो मॉनिटर लायव्ह ह्यो गोष्टी आमकां जसो टॅक्नॉलॉजी चेंज जाता तशें आमी वाडोवपाक जाय ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाक जाय।